साळ पंचायत वाठारातल्या पुनर्वसन कॉलनीतले मसणभुंयचो स्क्रॅप माल परस्पर विकला अशी कागाळ काँग्रेसीचे एक कार्यकर्ते मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनात केल्या। ह्या घोटाळ्यात एका आदल्या पंचवांगड्याचो हात आसा ताका अटक करची अशी मागणी राऊत हांणी केल्या। शुक्रारा दनपारां मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलिशेंत लेखी कागाळ केल्या। ह्या वेळार हेर थळावे हजर आशिल्ले। मसणभुंयचो सुमार 3 लाख रुपयांचो माल परस्पर विकला अशें कागाळीत म्हणलां। हेका लागून की साळ पुनर्वसन जो वाडो आसा थंय गव्हर्मेंटान लोकां खातीर स्मशानभूमी बांदलेली आसा आनी जी पयलींची स्मशानभूमी आसली ती स्मशानभूमी तोडून नवो स्ट्रक्चर तेचेर उबे केल्लो आसा आनी जो पयलींचो जो स्ट्रक्चर आसलो तो ऑलमोस्ट ते गव्हर्मेंटा कडेन वॅल्युएशन आसतलें की म्हाज्या अंदाजान तरी 2 ते 3 लाखाचो जो पयलींचो स्ट्रक्चर आसलो तो स्ट्रक्चर गव्हर्मेंटान सायटीक काडून दवरलेलो त्या एरियेन त्याच भितर स्मशानभूमीन। पण थंयचे मनीस जो एक आहा तेणी त्या स्मशानभूमीचें अख्खें जें सामान आसा आनी तेजे विटनेसूय आसा सामान आसा हें डायरेक्ट विकलें। ही आयज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जी आसा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणाकच प्रायवेट मनशाक विकपाक गव्हर्मेंटान रायट दिवंक ना आनी अशें जे स्मशानभूमीक जो ह्या मनशान सोडूंक ना अशा मनशाचे इमिजिएटली ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी हेचेर सरकारानूय दखल दिवपाक जाय की जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी अशा प्रकारे चोरयेन विकले जाता तर गव्हर्मेंट आनी पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते येता ते डिपार्टमेंट न्हिदला कितें करता हें म्हाका विचारपाचें आसा आनी आमी सीएमाकय हें लेटर दितलें आनी आयज पुलीस डिपार्टमेंट हेचेर कितें करता हें आमकां पळोवपाचें आसा आनी हेतून जर ते कोण राजकीय हस्तक्षेप जर केलो जाल्यार आमकां कळोन चुकतलें की ह्या मनशाक कोण तरी वाचोवपाचो प्रयत्न करतलो जाल्यार आमी बाकीचें कितें उगडकीस हाडपाचें तें सगळें उगडकीस हाडटले हें हांव माध्यमाच्या तर्फे सांगता आनी PIक आमी रिक्वेस्ट करतले की हें जें कोणी विकलां तेजें नांव सबूत कितें आहा तें सगळें आमी आयज सबमीट करतले आनी PIन ताका इमिजिएट ताका अरेस्ट करपाची ही आमची मागणी आसा आनी जर ताका अरेस्ट करूंक ना आनी तेचेर कोणी तरी दबाव हाडलो जाल्यार आमी फुडलें कितें आहा पळय तो उठाव आमी करतले पूण हेचेर एक्शन ही जावपूच जाय आनी हे मनशाक अरेस्ट हो जावपूच जाय।